तो म्हणजे एक हेअर फॉल, दुसरं म्हणजे पिंपल्स, आणि तुमका तुमच्याकडे जे कॉमन कितें आसता तर ते तुम्ही सांगू शकता. बट पीपल वॅन वॉचिंग दिस प्रोग्राम दे विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट अस टू कवर दिस. म्हणून तुमकां विचारता वॉट एवर यू वॉन्ट टू से ऑन दिस. ओके. पिंपल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ लायफस्टाईल. पयलीं लोकांक पिंपल्स जाताले पण एखादे मुमार येताले आणि ते वताले, सो दे वूड नॉट टेक इट दॅट सिरियसली ऑल्सो. आतांचे जे भुरग्यांक पिंपल्स जाता ते 20 सुद्धा वचना, 30 सुद्धा वचना. वाय? बिकॉज आमचे लायफस्टाईल तशें आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम रिपिटींग दीस अगेन एंड अगेन, बट दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. ह्या चलयांनी बायलांनी PCOD हो कॉमन. एवरी थर्ड गर्ल, एवरी फोर्थ गर्ल हू वॉक्स इन द OPD ताका PCOD हो आसताच. PCOD करेक्ट करपाक जेवण आणि एक्सरसाइज, दीज आर द टू इम्पॉर्टंट. ताका कितलेय मलम दी, कितलेय गुळयो दी, जर हो इज नॉट टेकन केअर ऑफ जाल्यार ताका ते परत येतलेच. सो अगेन कमिंग, इट ऑल बॉयल्स डावन टू लायफस्टाईल चेंजीस, एक्सरसाइज आणि डायट. दुसरें म्हटलें हेअरफॉल. हेअरफॉल सुद्धा आतांच्या काळान खूब असो दिसून येवपाक लागला. हेअरफॉलाचे 2 मेन प्रकार असता. इन ब्रीफ आय विल टेल. एक म्हणजे टिलोजन एफ्लुवियम, जेका आमी म्हणटा स्ट्रेस हेअरफॉल. ते एक कोविडा नंतर आमकां दिसून येयल्लें, डेंगी नंतर दिसून आयिल्लें, किंवा पोस्ट पार्टम आफ्टर बाळंत जाल्यानंतर सुद्धा हे हेअरफॉल दिसून येता. पण आतांच्या भुरग्यांनी ते खूब प्रमाणात म्हणजे सामकेच गळून येतले, टक्कल पडटले काय अशें दिसता तांकां. सो ते हे करेक्ट करपाक रायट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाय. हे असो जेन्ना हेअरफॉल जाता तेन्ना कितें तरी इव्हेंट जाल्लो आसता बॉडीन, सो ड्युरींग रिकवरी तो हेअरफॉल जाता. टू करेक्ट दीस हेअरफॉल, रायट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स व्यवस्थित आसपाक जाय, आपले हेमोग्लोबीन नॉर्मल आसपाक जाय, विटामीन D नॉर्मल आसपाक जाय, झिंक, बाकीच्या मायक्रो न्यूट्रियंट्स नॉर्मल आसपाक जाय. तेन्ना त्या खातीर बाळंत जाल्ल्या बायलांक सत्व दिताले, आनी कितें दिताले, फ्रुट्स दिताले, इतले खावपाक दिताले की ती बॉडी रिकवर जावपाक जाय. सेम गोज विथ कोविड, डेंगी आनी बाकीची दुयेंसां. पण जेन्ना हे पोशण सारकें पावना, आतां बायलां अशीं येता की 4 वर्सां पयलीं डिलिव्हरी जाल्ली आजून हेअरफॉल जाता. कित्याक ते पोशण सारकें पावूं नाशिल्लें. ल्हान भुरग्यांनी ऑर कॉलेजीच्या भुरग्यांनी हो हेअरफॉल दिसून येता कित्याक स्ट्रेस लेवल. जेन्ना कंटिन्युअसली युअर अवेक आनी युअर स्ट्रेस्ड, असायनमेंट्स आसा, प्रोजेक्ट आसा, युअर सिरम कॉर्टिसॉल लेवल इन्क्रीजीस. कॉर्टिसॉल इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन. सो जेन्ना कॉर्टिसॉल लेवल इन्क्रीज जाता, बाकीचे हॉर्मोन्सूय वयर सकयल जाता, थायरॉयड एंड सो ऑन. सो ताका लागूनय हो हेअरफॉल खूब यंग एजीन दिसून येवपाक लागला. न्यूट्रिशन आणि स्ट्रेस रिलीज इज द मेन लायन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस. दुसऱ्या प्रकारचो हेअरफॉल आसा इज मेल पॅटर्न बॉल्डनेस, जेका आमी टक्कल म्हणटा. समोरचे केस वता, फाटले केस वता, आणि ते सगळे मिळून एक पॅच जाता. हो सुद्धा कमी वयान दिसून येवपाक लागला. म्हणजे वडिलांक जर समज 60 आणि 50 हो टक्कल पडटालो, भुरग्यांक 30, 40, 20 सुद्धा टक्कल पडपाक लागलेले आसा. अँड हियर अगेन इट इज रॉंग लायफस्टाईल, स्मोकिंग, डायट. तशेंच अदर इलनेसीस, तांचे वडिलांक डायबिटीज 40 येताले, हाका 20 डायबिटीज दिसून येवपाक लागले. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लायफस्टाईल.